जवळजवळ पावणे 1 मीटर सुमार डीप केला मध्ये न्हू. सरकाराचे उदरगतीचे धोल फकत शारापुरती वाजतात. गांवगिऱ्या वाठारात विकास म्हणटा तो अजूनही पावूंक ना. देखीक खोतीगांवच्या बड्डे वाठारांतलो पूल कड्डम जाला. कांय वर्सां आदीं घातिल्लें फावंडेशन व्हांवून गेलां. बुनयाद घट करून कॉन्क्रीट घालपाची गरज आसा. पुलाची दुरुस्ती जावंक जाय, नाजाल्यार हुंवार अटळ. थळाव्यांनी भंय उक्तायला. आयकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या ह्या बड्डे गांवांतल्या पुलाची परिस्थिती सामकी गंभीर आसा. तुम्ही पळयता ह्या पुलाचे जे सुमार 1.25 मीटर जितले फावंडेशन आसा ते पूर्णपणे वयर येवन पडलेले आसा. त्याच बरोबर ह्या पुलाच्या फावंडेशनाच्या सकल जवळ जवळ पावणे 1 मीटर सुमार इतकी झीज जावन हे पात्र सकल गेल्लेलें आसा. ताका लागून हे पूल जे आसा पूर्णपणे आतां डेंजर सिच्युएशन आसा. कारण ह्या न्हंयेक जो पूर येता तो सामको महाभयंकर पूर आसता. जर ह्या पुराच्या वेळार एखादें मोठें झाड उडोवन जर येवन ह्या पुलाक आपटलें जाल्यार हे पूल केन्नाय मोडपाक शकता. आणि खास करून जर आमी ह्या न्हंयच्या पुलाचो जर फाटलो विचार जर केलो किंवा इतिहासीक जर पार्श्वभूमी जर पळयली जाल्यार 2009 2 ऑक्टोबराक ह्या न्हंयेक जेन्ना पूर आयलो त्या वेळाचेर भरपूर प्रमाणान जे उदक आजूबाजूच्या शेतांक गेलें. त्या वेळाचेर लोकांनी बोवाळ मारली की आपली शेतां उडून गेलीं. आणि ह्या विशयाची दखल घेवन गव्हर्मेंटान ह्या न्हंयचें पात्र जवळ जवळ 1 मीटर डीप घायलें. आणि त्या वेळार हें पात्र झिजोवन वचपा खातीर ह्या सिच्युएशनाक हेल्प जाली आणि हे फावंडेशन वयर पडपा खातीर कारणीभूत अशी परिस्थिती निर्माण जाली. देखून ह्या गांवांतल्या लोकांची मागणी आसा की ह्या पुला कडेन एक तर मिनिमम PCC घालून हे फावंडेशन तुमी पुरोवचें, ना तर ह्या पुलाच्या सकल प्रोटेक्शन हॉल बांदची, जेणे करून जेन्ना जेन्ना पूर येतलो त्या वेळाचेर गाळ व्हांवन आयल्या उपरांत ह्या पुलाची बेज जी आसा ती पूर्णपणे पुरवतली आणि पूल हे परत आसा तशें सुखरूप उरतलें. हे पूल सकल मोठे आणि वयर बारीक अशें कितें मॅटर कितें? तेजो फुल्ल फावंडेशन जें आहा पळय तें इतलें म्हणल्यार तरी भरपाकच जाय. जो पर्यंत इतलें भरना तो पर्यंत पुलाक सेफ्टी आनी कांय उरचें ना. कारण हें फुल्ल तेजें फावंडेशन ओपन पडना आसा पोंदाचें. निदान इतलें तरी हें भरपाकच जाय हांगा कशें कॉन्क्रीट घालून तरी, नाल्यार हेका प्रोडक्शन अशें घालपाक जाय, जाल्यार तें सेफ्टी उरतली. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकर.